पळय मिकू माझ्या फाटल्यान होते कशें पडला नुस्तें हाडया म्हणटा आनी आयज टायम ना म्हाका नुस्तें बीन हाडपाक म्हाका वचपाक जाय म्हणलें सो बेश्टे गालम्याची कडी बीन करतले हे पळय कशें हें करता पळय वाजडटा आतां आपयल्यार पळय कशें येतलें मिकू हांगा यो हांगा येवन बस यो बेगीन यो बेगीन यो फास्ट हांगा येवन बस यो फास्ट गूड घाल्लें म्हाजें गूड घाल्लें तें गूड घाल्लें तें मस्ती करताले ते गूड घालया मस्ती करताले गूड मस्ती करताले गूड घाल मस्ती करता बाय ना जेन्नाच म्हाज्या वांगडा येवन लाग मारूंक सोदता आपल्याक अटेन्शन दी म्हणटा सारकें अशें चल मस्ती जाला चल हात दिता गालम्याची कडी बीन सुकी करतलो हांव बेगीन जेवण बीन करून कितें भाजी जावं कितें करून फटाफट वचपाक जाय म्हाका आज हें केलां हांवें फोव केला ते म्हणून फोव न्हू हांवें कितें केलां बारीक गाजर कट करून घातला आनी ग्रीन पीस म्हणटा मटर ते बीन बॉयल करून घातला सगळें अशें करून दवरला सद्याचो बायक बेश्टें सगळ्याचें फेरी केल्लें आनी न्हिदयलेलें सो बेगीन बीन हांव जेवण करता आयज म्हटल्यार नुस्तें घेतलें की नुस्तें मागीर क्लीन कर हें तें कर टायम जातलो म्हाका रिपोर्ट कलेक्ट करूंक सांगलें त्या खातीर सो आतां कितें करतलें हांव खडी मिरसांग बीन वांटून दवरता शीताक दवरता शीत बीन आनी हें करता मागीर येता म्हटल्यार टायम जाता न्हू केन्ना ना बेगीन फाल्यां पण सगळें रेडी आसल्यार बरें जातलें म्हणून सगळें करून घेता ब्रेकफास्टूच रेडी करून दवरला सद्या हांव पळय फ्रांसीस पळय रेडी हेल्मेट बीन घालून कित्याक सांग आज आमी वयतले बायक घेवन गाडी ना सद्या आयज बायक रायड आनी गाडी घेवया आनी गाडी घेवया गाडी जाय काय बायक जाय बायक जाय म्हाका तर बायक जाय कभी तो राव केन्ना परसो दिसता सरितान राग येयला खंय तरी वचोंक जाय तो पेंडिंग कितें तो परवरी जाना था बाइक नहीं था बाइक ये जो है शंकर लेके जाता है ऑफिस में गाड़ी गया था टूर के लिए इसको गुस्सा आया मोबाइल निकाला OLX में गई स्क्रॉल करने लगी कौन सा बाइक लूंगी करके बोला तुझे जो पसंद आता है ले ले आणि तुका कितें सांगलेलें हांवें सांगला पळय ओल्ड घेवचे पेक्षा तूं न्यूच घे म्हणून आतां ओल्ड 40,000चे सकयल मेळना गावता 30,000 पयला 30,000 पे कर आनी न्यू बाईक घे ते आमकां मागीर चिंतचें पडटलें बायक घेवया काय गाडी घेवया आतां पळय काय बरी बायक पळय म्हाजी खावळे कितें करता पळय ते करतले ना आतां तेंगे नो पॉटी बस चला वयता आतां आमी आयज मेडिकल रिपोर्ट घेवपाक जाय आनी मागीर परत डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय डॉक्टरा कडेन हें नासल्यार पुरो गर्दी नासल्यार पुरो गर्दी आसता तेज्या कडेन सो चलो वयता रिपोर्ट बीन केल्या डॉक्टर कडेन वयता दाखोवपाक कसो कितें रिपोर्ट येयला कितें म्हाका खबर ना डॉक्टर सांगता आतां पळोवया मातशें कितें जाता तें मातशें पळयलां तातूंत डॉक्टर एकदम डिटेल सांगता गर्दी आसता सो आतां आमी हांगा वेटींग करता फ्रांसीस येयलो पळय पेट्रोल घातलें मरे पेट्रोल हय फ्रांसीस मातसो बिजी आपल्या येतून फोनाक सो आतां वेटींग करता हांगा रावला वेटींग एरिया ही सो आनी 2-3 पेशंट आहा तेच्या मागीर आमी वयतले सो आमी डॉक्टरा कडेन वचून येयले आनी आतां डेल्फिनोजाच्या फार्मासीन येयला मेडिसीन घेतलें फ्रांसा पळय वयता आनी सोमतें म्हटल्यार डेल्फिनोजान वचया सोमतें वेजिटेबल आनी फ्रुट्स बीन म्हाका बारीक कितें घेवंक जाय तें सोमतें घेवन वचूंक जाय लेट जालो ऑलरेडी ऑलमोस्ट म्हाजें बी जालें सो थोडेंच कितें शॉपिंग उरलां तें पळयता तेजो फ्रांसीस म्हाका हितून गेला मेडिकल स्टोरान सो ह्या सायडीक गेला हे म्हजें फेवरेट सेक्शन डेल्फिनोजाचें कित्याक हांगा सगळे ड्रिंक्स गावता डेल्फिनोजान वयर येयला कितें गिफ्ट कितें पळोवपाक पूण बरें आहा ऑप्शन हांगा कितें जाय तें पळयता बेडशीट्स बीन सगळें ऑल इन वन सो चलो फ्रांसीस सकयल फीश घेता सो बेगीन आयले आमी सगळे डेल्फिनोजान बीन घेता करता आमकां लेट जावपा जाय त्या फ्रुटाक लावली परत मागीर आनी हें तें कितें घेता म्हणल्यार लेट जालो येता म्हणल्यार सारको लेट जालो आमकां आतां बेगीन करता सो आज नुस्तें हांगा घेवन आसा सकाळचें सो हेजो कडी करता डेल्फिनोजान आमी हें घेतलां आमचें किंगफीश घेतलां तें फ्राय करतले कडी खातीर काय घेवन आनी चिकन घेतलां सो चिकन आतां टायम ना रातचें भाजतलें आतां गालम्याची कडी करता आनी किंगफीश भाजून घेता हें सगळें डेल्फिनोजाचें सामान सगळें हाडलां तशेंच आनी येता आसतना फ्रुट्सूय सगळीं वांगडाच घेतली सो डेल्फिनोजान फ्रूट घेवन म्हाका यादूच नासलें मागीर याद येयल्या येता आसतना फ्रुट्स मागीर घेतले आनी डेल्फिनोजाचे भायर एक पंजाब सीन म्हणून लस्सीचें मेन शॉप आहा एक स्पेशल फॉर लस्सी बीन सगळें सो तितूंतलें म्हाजें फेवरेट ही लस्सी सो ह्यो म्हाजी फेवरेट ही बी घेतला बेश्ट नॉर्मल सगळे फ्लेवरूय गावता हितून सो बरी थीक आसता ही आनी एक ट्राय करपाक सगळ्यांक घेतला आमकां आनी एक ट्राय करपाक आनी हें घेतलेलें हें मसाला मिल्क खंय हितून बदाम मिल्क बीन सगळें मिक्स आसता पळोवया कशें लागतलें ट्राय करता
भूक लागली म्हणून त्यांना म्हणून घेतलं, पण टायमच गावना फेकू का असं नाही म्हटलं, त्याच्या महाराज घेऊया. सो माझी कढाई गरम झाली. सो काल मग पहिले भाजून घेता, मस्त रोस्ट करता. पहिले भाजलो की काल मग बरोबर धोपाक जाय मागीर कांदो आनी टमाट तळसून मातशें हें करतलें. सो हांगासर हांवें फास्ट न्हू बेश्टी सुक्या गालमाची कडी केला. हेका तो ओली कोथमीर बेश्टी तळसून हें करून घालता, कट करून. सो हे पळय हे धुवन घेतल्यार किंगफीश बरें फ्रेश गावला. हांव चडशें घेयना टेलिफोनाचेर नुस्तें चड करून, पूण हेका बरो फ्रेश आसलो आनी बरें पातळ स्लायस मारून दिला. मॅरिनेट करून दवरपाक सुद्दां टायम ना, स्पेशल मसाला करपाक टायम ना. आपलं फटाफट करता. बायक तेल काडपाक येयला आयज खूब दिसांनी. भाभी दिसांनी नासली ती घरा गेल्ली, सो ती येयला. खूब दिसांनी बायक मातसो मसाज गावतलो, बरें दिसतलें. एका रिलॅक्स सामकें हें केलें लेट जेवली बिली आनी बायक मागीर आयज न्हाणयलें न्हू, म्हणजे हांवूच न्हाणयतालें आयज ताका बरो मसाज बीन लावन न्हाणयला. म्हणजे बरें न्हिदला. तें आतां म्हटल्यार फ्रेंड्सान चिकन हाडलेलें तर तशेंच दवरलेलें, म्हणजे ते हात सुद्दां लावपाक गावना. बेगीन बीन नुस्तें हाडलेलें पळय तें हांवें तळून दवरलें. सगळें अजून हांगा सद्या सगळें काडूं सुद्दां ना, क्लीन करपाक जाय. भायर न्हिदला म्हटल्यार पयलीं म्हटलें चिकन मॅरिनेट करून दवरतलें. हें स्पेशल अशें लेग पीस हाडला, त्या हांवें धुवन बरें कट मारून घेतला. बरो मसाला लागता न्हू बरो. सो हें फ्राय करतलें आनी हें आहा तें सेपरेट आहा. सो हेजे पळया ग्रेवी कितें करता. एटलिस्ट मॅरिनेट करून दवरता म्हटल्यार तें पिड्ड्यार जावचें ना. आनी मागीर फ्रिजान दवरता आनी मागीर हांगा सगळें क्लीन करता आनी न्हावपाक वयता. तशेंच म्हणजे करतलें म्हटल्यार हें पयलीं करया म्हटल्यार वाज हें सगळें नुस्त्याचें हेजें तें सगळें काडलें की मागीर फ्रेश जातलें म्हटलें. सो तशें हांव तें करून घेता सगळें. सो चलो मागीर मेळटा पळया. मागीर आयज कितें करपाचें फ्राय करतलें. डॉक्टरान खूब कितें कितें सांगलां आज अशें हें खा तें खा, अशें कर तशें कर, सामकें तकली गेली. सो चलो तें पळया मागीर. आनी समजा चिकन बीन खावपाक जाय, हें करूंक जाय तें करूंक जाय, आनी चिकन बीन सोमतें हें घेवन येयलो खावपाक. आनी हें पळय हें सगळें तशेंच आहा, हें सगळें सारकें दवरपाक जाय. भाजी आहा चडशी मोस्टली खरें. ढोकला म्हाका आवडटा, म्हणजे ढोकला मातशें फ्रेश मात आसूंक जाय. फ्रेशूच आसता म्हणजे मातशें टेस्ट वायज सगळें डिफरंट आसता न्हू तें. आनी हितून सगळें भाजी बिजी आहा तें सगळें काडून दवरता. न्हावन बीन जालें की ना आतां डिनराची तयारी करतलें म्हणून. सो म्हाजें ऑलमोस्ट म्हणजे सगळें जालें. म्हणजे मेन कितें चिकन फ्राय करपाचें जालें की आई बीन खायना. म्हाका शंकर फ्रांसका आनी मम्मीक चालत जाल्यार हांवें फ्राय केला. तांच्यान सेपरेट लेग पीस हाडलेले सगळे कट करून सेपरेट गावता तशें. आनी तेजे विंग्स पीस हाडले आसता, तेजे मेन थिंग कट करून अशें खूब पीस जाल्ले. सो हेचे हांव न्हू सेपरेटूच कितें रेसिपी करता. रेसिपी इन सेन्स अशें ड्राय काय करतलें सेपरेट चिंतलें तें तशें कितें जातलें काय खबर ना. सो हांवें पळय मॅरिनेशन करून दवरलां एका. सगळें बारीक बारीक गार्लीक जिंजर बीन चॉपरान बारीक कट करून सगळें घातलां, मॅरिनेशन करून दवरलां. आनी हांगासर म्हाजे लेग पीस फ्राय जाले. हय कितें हांव इल्लें सुद्दां तेल घालना, बेश्ट ग्रेवी अशें करता पळय तितून फ्राय जाता कवर करून दवरलें की. आनी मागीर जाता जाता ओपन करपाचें. सो तुजें चिकन फ्राय रेडी. आनी खावपाकूय टेस्टी जाता आनी बरें न्हू, तेल कांय यूज जायना. आनी हें मातशें डिफरंट टायप करतलें. रेसिपी काय शूट करना की मागीर तें रेसिपी करूंक बसत जाल्यार म्हाजें जावचें ना. सो हें बेश्टें नॉर्मल म्हाजें सायडीन बेश्टें कितें चिंतलां ड्राय कशें करतलें. आनी तितून पोटेटोज कॅरट बीन्स बीन सगळें हें मटर बीन सगळें मातशें शॅलो फ्राय करून स्टीम करून दितलें, तितून मिक्स करतलें सो चिकनान. सो कशें कितें पळोवया. आनी म्हाज्या कडेन म्हाका याद ना, म्हणजे कॉलीफ्लावर बीन हाडून हांवें न्हू तें घेतलें म्हणल्यार आसा समजलें घरा. तो हाडून आनी कांयच हाडूना. ब्रोकली बीन जाय आसलें, ब्रोकली बीन घातल्यार मातशें बरें लागतलें आसलें. पूण आसूं करता कशें जाता पळोवया. एटलिस्ट चिकन तर बरें जातलें, तें सेपरेट फ्राय करून दवरता. हें जालें ऑलरेडी म्हाजें हांगासर. सो हें जालें, हे सायडी काडून दवरता. आतां हेचें टर्न हांव हें पळोवया हें घालता. मातशें ड्राय जावपाक जाय जाल्यार पूण मातशें ग्रेवी टायप जाल्यार पळोवया. सो सगळीं जाणां जेवलीं. आतां हांव जेयतालें बायक बरयतालें. मदीं मदीं बेश्टें खाल्लें टेस्ट केल्लें तुमकां दाखयता आयज आमचे रेसिपीनी स्पेशल रेसिपी. सो हांवें तें केलें फायनली फ्रांसान मागीर सगळें एकम्प्लीट केलां. सो चिकन वीथ अशें वेजिटेबल फ्राय करून घातलेलें आनी हें नॉर्मल आमचें चिकन फ्राय. सो टेस्ट आईक विचार कशें लागलें तें. आई खाता चिकन खाता तूं? हां आई म्हणटा बरें लागलें खंय. शंकर को कैसा लगा आज न्यू रेसिपी? हाँ अच्छा लगा. बायक सांग बाय. सो बायन आई सारखे रिव्यू दिताले. बायन आनी आईन चड खाल्ला न्हू रे. सो जालें आयज आमच्या जेवता आमी. मेळ्या दुसऱ्या ब्लॉगान. टेक केअर बाय. टीव्हीर आमच्या सद्या हें चलता, मैं तोता